समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीनानी मारा भूता ते ऐको कामका समर्पण पवित्र बलिदाना या गव्या सर एका स्थळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्या सुरुकारा या गव्या सर एका स्थळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्गा दिव्या ताने केल्या सुरुकारा मोगचनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता सांजूद था देव ताका समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक ह्या भक्तीपणाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक भक्तिकांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्ग जावन ग्लॅडविन डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी किरेम ग्लेन हॅरिसन डिसोजा केल्मबेट लिगोरी सिक्वेरा 70 आनी 5 वर्सांचो जल्मा दिसा संदर्भी नित्या दरवाडो आल्बर्ट ग्रेटा डिसोजा सस्तान शेरल कोरेया बीजे मार्क डिसोजा मादा तेरेजा वाडो मेल्विन डिसोजा नारावी रोनाल्ड रोड्रिगस नारावी मोहन नोरोना शिरवा सचिन डिसोजा मुंबई अनिता कार्डोजा पालाडका प्रिस्टन लॉय मोंतेरो पुत्तूरू लिस्टन जॉय मोंतेरो पुत्तूरू प्रवीण मोंतेरो आनी कुटाम पुत्तूरू जॉयल आरान्ना पालाडका कॅल्विन बबिता किरण दांती कायरा दांतीस कटील कार्मिन गोम्स मुंबई नॅन्सी मार्टिस कारकाळ डॉक्टर सिरिल एडवर्ड मताय शिरवा रॉबर्ट हिल्डा डिकोस द किन्निगोळी एलिया दिसिल्वा कोप्पा रमेश शेट्टी कोप्पा अर्पिता निफा मतायस किन्निगोळी एरल निफा मतायस किन्निगोळी तशेंच देवादीन जॉन आरान्नाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता ओनिल डिसोजा किन्निगोळी देवादीन पियाद सेरापिन लोबाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता रोनाल्ड रोड्रिगस नारावी देवादीन पिलोमिना लोबाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता रोनाल्ड रोड्रिगस नारावी प्रत्येक ते सवा बसून मीस पेटयता सॅन्ड्रिया डिसोजा कल्याणपूर मोगचनो ह्या ते सवा संगी आज ह्या पूर्ण शेताक येताना जी आमची ते सवां घेवन आमी हांगासर आयल्या ती सकड आमच्या पात्रोन सांता मारिपात देवाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया ह्या मिसा वेळार विशेष आमी मागया आज आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळार आमच्या भुरग्यां खातीर मागता थोड्याच दिसांनी इस्कॉल प्रारंभ जाता ह्या भुरग्यांक देवान आशिर्वादीत करच्याक बरी भलायकी दिवच्या खातीर जानवायन भरच्या खातीर फुडल्या वर्सा तांचें शिकप बरें शिकोवन तांच्या परिक्षेंत उत्तीम जावंक मुखार वयच्या खातीर तोच सर्वेस्व देव आमच्या पात्रोन सांता सांजूद थात देवा मारिपात तांकां विशेष तरान अभिषेक करच्या खातीर आशिर्वादीत करच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता त्या देखून हांगासर आसलेल्या भुरग्यांक हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून आमच्या पात्रोन संता मारिपात विशेष तरान आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्रात्मा एकवट तुमचे सवे आसूं. आयच्या वांजेलान तुमी आयकतल्यात पेद्रुस जेजू सोसीस तो काले म्हणटा सोम्या आमी पुरा घरदार आनी बायल भुरगीं पुरा आमचे कारबार पुरा सोडून आयल्या तुमच्या फाटल्यान आमकां काले मेळटा. ताणें विचारलें कांय चूक न्ही कित्याक म्हळ्यार ताणें सत्य ताणें जाळ सोडून आयिल्लें तें पुरा जाळ आनी पुरा देवा जेजून सांगलें म्हजो फाटलो कर तक्षण वयसून आयलें. आतां इल्लोसो स्वार्थ आयलो मोदे आमकां काले मेळटा ताका जेजू हे म्हणना की तुमकां कांय मेळना तुका बसयलें फावो जातलें तुका मेळटलें त्या देखून त्या विशयान तूं चिंती नाका तूं तुजें काम कर. आमी आयकलां पुरो निश्काम कर्म योगा तूं तुजें काम करून वच फळा विशयान चिंती नाका.
देवा कितें तुका दिवंक आसा तें ताणें थंय दवरलां, तें कोणाय आडावंक सादना. तूं इतलेंच देवा म्हजेर काकूळ कर. पेद्रूक तो ही बसवणी दिता, तो ताजो बावार्थ तो तीर करता. म्हणटा तूं बावार्थ सांबाळ तुजो, तो गरजेचो. आनी कितें मेळटा कितें मेळना त्या विशयाची तूं वचो नाका. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आमची चिंता तशेंच आसता. आमी कांय त्या शिसातां वेगळे न्ही. आमी कितलेय शिपकी जाल्यार वो स्वार्थ येतात. आज जेजू आमकां सांगता आमी आपलो पूर्ण भावार्थ ताजे वयर दवरिचें, पूर्ण दवरिचें आनी ताजे वयर सोडया. ते देखून आतां आमी आमची पातकाची वळख दवरया आनी देवा लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या अनुसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान अनुसरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदरा देव आमची काकूळ करूं आनी आमच्या पथकां बगसूं आमकां सस्नाचें जिविता पावूं. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, दंदूत सांदूत त्या देव वरवीं तुज्या वळखून तुका वळखून तुवें आमकां फाव केलें. तेच मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फाव कर. आनी अशें अख्खे पृथ्वीचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर दे तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सा पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भोव मोगाचें न्हू. तुमकां मेळोवंक आसलेले कुरपे विशयान सांगून दिल्ल्या प्रवाद्यांनी ह्या मुक्ती देण्या विशयान सत्र्यान विचार आनी सोदनां केल्लीं. क्रिस्ताच्या कश्टा विशयान आनी त्या कश्टा नंतर ताका मेळचे आसलेले महिमे विशयान क्रिस्ताच्याच आत्म्यान तांकां दाखोवन दिल्लें. हें सगळें खंयच्या वेळार आनी कोणा विशयान घडटलें म्हणलें तांणी सोदून पळयलें. ताचे पासत न्हय बगार तुमचे पासत तांकां प्रवाद करून सांगचें काम दिलां म्हणून देवान प्रवाद्यांक कळीत केल्लें. तांणी सांगिल्ल्यो त्योच संगती आतां सर्गींतावन आयलेल्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुमकां सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी तुमकां कळीत केल्ल्यो. त्यो प्रत्यक्ष जाल्ल्यो पळयोवन देवदूत लेगून अत्रेकतात. ह्या पासत तुमचे जाणवेचे कमर बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबूं आसा त्या कुरपे देण्यांचेर तुमचो भरवोसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट वडण्या प्रकार तुमी चलनाकात नाकात. बगार तुमकां आपोणें दिल्लो देव जशें बगेवन तशें तुमी सोर तुमचे चलीन बगेवून जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बगेवून देखून तुमी बगेवून जायचे. देवाचे उतर हे. देवाचे वळखकार.
सर्वेस पोरा आपली सडवो कळीत केल्या सर्वेस पोरा आपली सडवो कळीत केल्या सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पबीत बावल्या जंय ताणें आपणायला सर्वेस पोरान आपली सोडवून कळीत केल्या सर्वेस पोरान आपली सोडवून कळीत केल्या जनांगा हुजीर आपली निताणे उगडल्या इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगा सोताने उगडास काढला सर्वेस पोरा आपली सोडवून कळीत केल्या सर्वेस पोरा आपली सोडवून कळीत केल्या हालेलुया 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 हर्षिल्लो जावं बाप सर्ग आनी संवसाराचो धनी ताणें सर्गींच्या रजे गुट ल्हानाक उगडल्या हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या तितल्यार पेद्रून म्हळें आमी पळय सगळे सोडून तुजो पाटलाव केला ताका जेजून जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पासूद आनी शुभवार्ता पासूद आपले घरदार आवय बापायक भाऊ भयणीक भुरगीं बाळां बोईंबाळ सांडीत जाल्यार ते ह्या काळांत 100 वांट्यांनी 100 घरां भाऊ भयण आवय भुरगीं बोईंबाळ जोड घेतलो सांगातास दणदणी ताका सूख आशिना आनी मुखल्या काळांत ताका सस्नीक जिवीत मेळटलें पूण साबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसाची वाचपां आमी आयकलीं आनी ह्या वाचपाचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया कालच्या दिसा हांव मांगळूर गेल्लो आमच्या कुटुंबा जिनिये केंद्राक कित्याक हांव आदलो डिरेक्टर जावन आसलो फाटलीं 10 वर्सां आनी थंयसर काल एका दोगां जोड्यांक काजा जातल्यांक हांवें शिबीर मांडून हाडिल्लें एक अर्दो दीस आनी थंयसर ह्या दोन जोड्यां लागीं उलयतना हांवें एक सवाल तांकां विचारलें कितलीं देवापोनी आसात गे म्हणून तुमी कितें म्हणटात कितलीं देवापोनी आसात खंयची बरो देवापोनी आं कितें म्हणटात खंयची बरो देव आपोनी म्हणलो शब्द आयकला न्ही खंयची बरो देव आपोनी ह्या जाग जावचें देव आपोवने धर्मीक सिस्टर जावचें देव आपोवने खासदार जावचें देव आपोवने गी खासदार जावचें देव आपोवने गी हांवें तांचे कडेन उलयतना ताणें एका व्हंकलेन सुरू केलें पद्र्याप जावचें देव आपोवने
सिस्टर जावचें देव आपोवचें आनी तक्षण ते म्हणालें 6 जाणां आसलीं ओटो ते म्हणालें काजार जावचें तक्षण विचारलें काजार जावचें देव आपोवचें गी म्हणून तक्षण ताका घुसपट जाली ना फादर म्हणालें मागीर उरलीं ओगेत रावलीं आतां काजार जावचें देव आपोवचें वय गी न्ही आं काजार जावचें देव आपोवचें देखून आमी तांकां सांगलें आमकां कितले देव आसात एकच देव वय गी न्ही खंयच्या देवान आमकां पाद्र्याप जावंक आपयलां त्याच देवान तिका सिस्टर जावंक आपयलां आनी त्याच देवान तुमकां काजार लग्नाचो बेस जोडूंक आपयलां देखून आमी ताका सांगलें आमकां पाद्र्याप जातल्यांक देवान आपयलां सिस्टर जातल्यांक देवान आपयलां तुमकां काजार जातल्यांक गोवान आपयलां आनी बायलेन आपयलां गे म्हणून ना थोडे फावटी आमी चिंतचें म्हळ्यार पाद्र्याप जावचें देव आपोवचें सिस्टर जावचें देव आपोवचें आमचें काजार जावचें देव आपोवचें न्ही म्हणलें आमच्या मतीन थोड्या फावटी तें देवाचें आपोवचें न्ही आमकां सगळ्यांक देवान थोड्यांक ताणें विसरून कान याजकपणाच्या जिविताक थोड्यांक धर्मीक जिविताक थोड्यांक लग्न जिविताक आनी थोड्यांक अवकारपणाच्या जिविताक आपयलां तांच्या अवकारपणाच्या बेसा मारिपात सोमयाची सुवार्ता परगट करच्या खातीर त्या लागून ह्या सकड बेसा मारिपात मोगाचें न्हू आमी परगट करचें सोमयाची सुवार्ता आमच्या काजारी जिवीत मारिपात तुम्ही एक बरें लग्न जिवीत जियेल्ल्या मारिपात एक आदर्श जोडें जावन जियेल्ल्या मारिपात तुम्ही तुमच्या लग्न जिविताची सुवार्ता दुसऱ्यांक परगट करतात सोमयाचे मिसांव तुम्ही करतात मोगाचें न्हू म्हाका नियाळ करतना उडासाक आयिल्लो जेजूचे ल्हान फोलो सान तेरेस आतां त्या तेरेजाच्या आवय बापूय तांचे पप्पाचें नांव लुईस आनी आवयचें नांव जेल्ली मार्टीन ही दोगां आनी ह्या जोड्याक देवान 9 जाणां भुरगीं दिल्लीं आनी ह्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 6 जाणां पयलेंत देवादीन जालीं भुरग्यापणार ते मेलीं आनी उरिल्लीं 5 जाणां सिस्टरां जालीं 5 जाणां सिस्टरां जालीं आनी तांचे पैकी एकली जेजूचे ल्हान पोरो तेरेज तेका शांतीपणाचो मुकोट मेळ्ळा आनी ह्या जोड्याक लुईस आनी जेल्ली ह्या जोड्याक पापा फ्रांसिसान 2015व्या इसवेच्या ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर सांत आनी सांतीन म्हणून पासारलें आनी पापसाहेबान त्या दिसा तांकां सांत आनी सांतीन म्हणून पासार करतना पापसाहेब सकडा लागीं उलोवन म्हणालो तांच्या लग्न जिवितांत कुटुंब जिवितांत क्रिस्तांव भावार्थ तांणी जियेल्यात क्रिस्तांवपण तांणी परगट केला आनी प्रत्येक जावन तांणी तांच्या कुटुंबांत एक भावार्थाचें आनी मोगाचें वातावरण आसा केल्लें आनी आसो फळ जावन 5 देव आपोवनी तांच्या कुटुंबांत फुल्लीं आनी त्या देखून तांकां शांतीपणाचो कुरो पापसाहेबान दिलो मोगाचें न्हू आतां ह्या जोड्याच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार तांच्या जिवितांत जायते कश्ट आसले तांच्या जिवितांत जायते समस्या आसले आनी थंयसर तांकां दुर्बळकाय कठीण आसली आनी ह्या जोड्यान कश्ट कान तांच्या भुरग्यांक पोसलें ह्या भुरग्यांक एक जिवीत दिलें आनी हीं भुरगीं देवाची सेवा करूंक देवाचो पाटलाव करूंक मुखार सरलीं आनी त्या देखून पापसाहेबान ह्या जोड्याक तांकां शांतीपणाचे कुरो लाभयलो मोगाचें न्हू सांत सांतीनी म्हणून तांकां ताणें कुरो दिलो त्या लायिल्लें मोगाचें न्हू त्या देखून आमी म्हणचे आमच्या एकल्याच्या बेसा मारिपात आमकां शांतीपणाच्या जिविताक आपोवणें आसा आनी आमच्या जिविता मारिपात एका बेसा मारिपात सोमयाची सुवार्ता परगट करूंक मोगाचें न्हू आनी अशें एका बेसांत कश्ट आसात एका बेसांत समस्या आसात एका बेसांत दूख आसा एका बेसांत आमकां बरेपणी आसा जे बरेपणी आसा तितलेंत कश्ट इलो त्याग साक्रिफीस आमच्या बेसांनी आसा त्या देखून म्हाका उडास येता कोलकाताची सांत तेरेज मदर तेरेजान म्हणलें एका आपोवण्यांत 3 संगती आसा म्हणटा ती पयलें म्हणटा आपोवणें देवाचें दुसरें त्या आपोवण्याक स्पंदन करचें आमी स्पंदन करचें दुसरें आनी तिसरें ती म्हणटा डिटॅचमेंट त्याग साक्रिफीस मोगाचें न्हू आमी जायत्यो संगती सांडूंक आसात आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या बेसाच्या बरेपणा खातीर आनी आमी बऱ्यो संगती आमच्या जिवितांत रुता करूंक आसात मोगाचें न्हू त्या देखून आमी सांगचें एका बेसांत आनी प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबा जिवितांत काजारी जिवितांत आमी जायतो त्याग साक्रिफीस करूंक आसा मोगाचें न्हू कोणाचें जिवीत तितलें सुलाबायचें न्ही तितलें बरें म्हण न्ही एकल्याच्या जिवितांत सोडून हें करता एकल्याच्या जिवितांत एका बेसांत कश्ट आसात मोगाचें न्हू
तुमी हांगासर मलगडी जायतीं जाणां आसात तुमचे लागीं हांव येवन उलयन जाल्यार तुमचें जिवीत फुला भशेन सोबीत आसलें की तुमच्या जिवितान कश्ट नाटले की हर एकली सांगतात तुमी तुमच्या जिवितान कितले कश्ट काडल्यात कितले कश्ट काडून तुमच्या भुरग्या बळांक तुमी शिकाप दिला तुमच्या भुरग्या बळांक एक बरो फुडार दिला भुरग्या बळांक एक अशें बरें जिवीत तुमी दिलांत थोडे फावटी आवय बापायन तांचें पोट बांदून तांणी जेवी नासतना कांय नासतना भुरग्यांक खावंक जेवण दिवन तांकां इल्लें शिकाप दिवन कितलींय त्याग साक्रिफायस केल्ली हांगासर मलगडी आवय बापाय आमी हांगासर आसा मोगाचें ताका लागून म्हळें हर एका बेसांत आमी त्याग साक्रिफायस करूंक आसा मोगाचें हर एका बेसाचो हे वांटो जावन आसा मोगाचें पूण थोडे फावटी आमकां काळें जाता आमकां खासदार जाल्ल्यांक पाद्र्या पळयतना काळें बघता अयो पाद्र्या जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें हें खासदारी जिवीत कोणाक जायचें सिस्टरांक पळयतना थोडे फावटी बरोवंक बरो हांव एक सिस्टर जाल्ली जाल्यार कितलें बरें आसलें आमकां हें खाल्याक जाय आसलें खासदारी जिवीत थोडे फावटी आमकां पाद्र्यापाकी बघता हें पाद्र्या जावचें हें सिस्टर जावचें खाल्याक जाय आसलें हें खासदार जाल्लें जाल्यार भुरगीं बाळां आसती बायल आसती हें कुटाम बरें करून बांदून हाडीचें आमची खाणी कितें म्हळ्यार केदाळ म्हणचें दूर बेट्ट नुण्णागे आतां हांगा हांव न्हू पयसिल्लो पर्वत पळयतना कितलो सोबीत दिसता कितलें बरें दिसता कितलें बरें थोंड दिसता कितलें बरें रूख झाडां दिसतात पूण त्या पर्वताक सोडुल्ल्या वेळार थंय कितले फातर आसात थंय कितले खांटे खुंटे आसात थंय कितले फोंड आसात थंय गेल्यार मात घालचे वैगिनी तशेंच हर एका बेसांत मोगाचें न्हू त्याग साक्रिफायस गरजेचो आनी त्याग साक्रिफायस केल्ल्या वेळार मात्र आमचें जिवीत मोगाचें न्हू त्या देखून आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना पेद्रू जेजू लागीं म्हणटा आमी तुजे खातीर तुज्या स्वार्थे खातीर इतलें बरो सांडलां इतलो बरो त्याग साक्रिफायस केला आमकां काल मेळटा गे म्हणून आनी तक्षण जेजू कितें म्हणालो तुमकां ह्या संवसारांत 100 वांट्यांनी प्रतिमळ मेळटलो 100 वांट्यांनी प्रतिमळ मेळटलो इल्ली कश्ट दोगदणी तुमकां आसतली पूण उडास दवरा हांगा मात्र न्ही ह्या जिविता उपरांत तुमकां सस्नीक जिवीत आसतलें मग तुमकां सस्नीक जिवीत आसतलें मोगाचें न्हू ही आमच्या बऱ्या जिविताक आमच्या कुटुंबा जिविताक आमी कितलो त्याग साक्रिफायस करता आमी कितले कश्ट काडटा मोगाचें न्हू त्या जिविताक प्रतिफळ आसा आमचें जिवीत कुटुंबा जिवीत नंदन जाता आमचें कुटुंबा जिवीत संतोश बरी जाता आतां हांवें म्हणचें ह्या संवसारान आमकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ कितें आतां एक आवय बापूय तुमच्या भुरग्या खातीर कश्ट काडटना त्या भुरग्यांक शिकाप दिवंक वत धाडटना तुमी कितलो त्याग साक्रिफायस करतना फाल्यां तें भुरगें फर्स्ट क्लास मार्क्स घालून पास जातना एक उत्तीम श्रेणीर पास जातना तुमकां संतोश भोगता की ना तोत्तू 100 वांट्यांनी प्रतिफळ मोगाचें न्हू आमचे भुरगीं शिकोवन एका बऱ्या कामाक पांय दवरतना आमकां संतोश भोगता की ना तस्सो आमकां मेळचो प्रतिफळ 100 वांट्यांनी मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमचे भुरगीं जिवितांत एक सेटल जातना जावं बरो काजा जावचें की एक याद जावचें की धर्मीक जावता आसतना आमकां तृप्ती संतोश भोगता की ना आमच्या काडलेल्या कश्टांक तो आमकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ मोगाचें न्हू आमी प्रतिफळ सोदून खंय वसाचें म्हणना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां दिसपो तें प्रतिफळ आसा त्या देखून हांवें म्हणचें थोड्यो फावटी आमी आज जापां सोदून वेता आनी आज जापां खातीर मागता म्हज्या जिवितांत व्हडली व्हडली आज जापां जायचें पूण हर एक दीस आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार सकाळीं उठचें तें एक आज जाप मोगाचें व्हडलें आमकां जिवीत देवाचें सकाळीं तें उठचें एक देवाचें व्हडलें देणें तें एक आज जाप आमच्या जिवितांत दीस परतो ग्रास तें एक आमकां आज जाप एक बरें काम आसा आमच्या जिवितांत तें आनी एक आज जाप म्हजीं व्हडलीं मनशां आसात म्हज्या जिवितांत आनी एक आज जाप कितलीं जाय मोगाचें न्हू कितले मिराकल्स जायचे आमच्या जिवितांत दिसपरतें येंत हांवें म्हणजे 100 वांट्यांनी प्रतिफळ मोगाचें न्हू आमी केल्ल्या त्यागाक आमी केल्ल्या साक्रिफायसाक आमच्या बऱ्या जिविताक आमकां हांगासरच तसो प्रतिफळ आसा मोगाचें न्हू त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी कुटुंबांत जी येताना आमच्या समाजींत आमी जी येताना हो संवसारत एक सर्ग जावन आमी रुपीत करूंक आमी प्रयत्न करचें मोगाचें हें आमचेर आसा आमचें जिवीत बरें करचें आमचें जिवीत नाश करचें आमचेर वंदन आसा कोणेंय करूंक जायना आमी करचें त्या देखून आमी आयची देवस्तुती आमचें जिवीत सर्ग ह्या संवसारांत रचूंक आनी तो 100 वांट्यांनी प्रतिफळ ह्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत भोगूंक आमकां आपोवन दिता मोगाचें न्हू त्या देखून आयचें पयलें वसाप पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें कितें म्हणटा जशें तुमचो सर्वेस्पर देव दयाळ जसो तुमचो सर्वेस्पर देव तो भाग्यवंत जसो सर्वेस्पर देव तुमचो बरो
तुम्ही बरी जाया, तुम्ही दयाळ जाया, तुम्ही उदार जाया, तुम्ही मोगाळ जाया म्हणलें आज आमकां आपोवने आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो. आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबा जिवितांत प्रत्येक जावन आमी जी येताना आमचे खासदारी जिवीत जी येताना मोगाचें आमचे जिवीत आमींत नाश करचें न्ही. त्या देखून आज आमी कितें सांडीचें डिटॅचमेंट, आज आमी कितें सांडीचें आमी म्हणचे आमचो राग सांडीचे, आमचो मोसोर सांडीचे, आमचो स्वार्थ सांडीचे. आतां जो पापसाहेब पापा फ्रांसीस म्हणटा आमच्या मस्त कुटुंबांनी आज स्वार्थ भरला, इंडिविज्युअलिस्टीक एटिट्यूड म्हणजे वैयक्तीकपण. हांव बरो आसल्यार बरो, म्हजी बायल म्हाका पडोवन वचना, म्हजो दादलो म्हाका पडोवन वचना, म्हज्या भुरग्यांची म्हाका करना, हांव बरो आसल्यार जालें, म्हजें जिवीत बरें जाल्यार जालें. थोडे बडी तसलो मनोभाव आज आमच्या कुटुंबांनी भितर सरला. त्या देखून आनी एकल्या विशयान चिंतचें, आनी एकल्या विशयान आशेवचें, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावुरचें, हें थोडे बडी आमकां दिसना, उणें दिसता. त्या देखून आज आमी कितें सांडीचें, आज आमचो राग, मोसोर, हागे, म्हजें वैयक्तीकपण म्हणलें, म्हजो स्वार्थ, हें पुरो आमी सांडलें जाल्यार मोगाचें न्हू, ह्या पुराचो आमी त्याग केलो जाल्यार मोगाचें न्हू. आनी आमच्या जिवितांत थोडो त्याग साक्रिफायस करून एक बरें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न केलें जाल्यार, एक भाग्यवंत जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार, कुटुंबाची बोगणां आमी समजोवन त्या बोगणाक स्पंदन करूंक आमी जियेलें जाल्यार, एकामेकाचो मोग कुटुंबान आमी करूंक शिकलें जाल्यार, एकामेकाचें बरेंपण आमी आशिल्लें जाल्यार, आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही, आमचें जिवीत एकामेका खातीर आमी झरयलें जाल्यार, एकामेका खातीर आमी खाली केलें जाल्यार आमकां त्या जिविताक संतोश आसा मोगाचें न्हू. त्या जिविताचें बरेंपण आमी भोगता, आमचें कुटुंब भाग्यवान जाता, आमचें जिवीत नंदन जाता आनी आमी हांगासरत ह्या संवसारांत सर्ग कर्ण 100 वांट्यांनी तो प्रतिफळ आमी भोगूंक शकतले हांव मोगाचें न्हू. त्या देखून आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या पात्रोन सांताक आमी मान करतना आमी आज तें मागा जाय मोगाचें न्हू. म्हजें थंय म्हज्या कुटुंबा जिविताक, म्हज्या आपोवण्याक, म्हज्या जिवितांत सुवार्ता प्रगट करून कितें अडखळ आसा, कितें विरोध येता तें आमच्या जिवितांत हांव आमी पयस करून सांडून एक बरें भाग्यवंत जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न केलें जाल्यार. आनी त्या देखून माथेव वाचोवंजेल अध्याय 5 वाक्य 12 जेजू 8 बागी विशयांत एक भाग्यवंतपणाचें जिविता विशयान उलोवन निमाणें कितें म्हणटा, संतोष आनी उल्हास पावा, सर्गराजान यथेश्ट प्रतिफळ आसा. संतोष आनी उल्हास पावा, हांगा बरें करून जियेल्ल्या, हांगा भाग्यवंतपणी जियेल्ल्याक, हांगा 4 जाणांक उपकारा पडोवन जियेल्ल्या त्या जिविताक प्रतिफळ आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून संवसारी जिवीत शाश्वत न्ही मोगाचें न्हू. हें 4 दीस आमी कदाळे म्हणजे 4 दीस, काल आसले हांव, आज हांगा आसा हांव, फाल्यां उरता हांव गे, फाल्यां आसा हांव गे, कोणायकी गोत्त आसा गी, कोणायकी तुमच्या जिविताची भद्रती आसा गी, आमकां कोणायकी ना मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत ताचें ताणें दिल्लें तेणें आनी त्या देखून आमची पातये न्ही ताचेर, आमचो भावार्थ आमी ताचेर आमी दवरूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून ह्या संवसाराचें जिवीत आमी नंदन करी जाय, संवसाराचें जिवीत आमी बरें करी जाय, 4 जाणांक आमी उपकारा पडटा तसलें आमचें जिवीत जायचें. आनी तो सान पावलान म्हणलीं तीं उतरां आमी म्हणूंक शकतले मोगाचें न्हू. धैर्यान आमच्या जिविताच्या निमाणे घडये ती उतरां सान पावलान सांगल्लीं तिमोथीक बरयल्ल्या 2 पत्रांत वाक्य अध्याय 4 वाक्य 7 ते 8 सान पावलो कितें म्हणटा, म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव बरें धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळां. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. वो मुकूट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो, म्हाका मात्र न्ही ताच्या येण्याक अत्रे गूण आसलेल्या सोमेस्तांक दितलो. त्या देखून मोगाचें न्हू, जर आमी एक बरें जिवीत जियेता जाल्यार तो प्रतिफळ सर्गीं सोय आसा आनी आमी म्हणूंक शकतले म्हजी धांव हांव बरें धांवलां, म्हजें झूज बरें धरलां, म्हजें जिवीत हांव बरें जियेलां, आतां सोमी हांव तयार आसा, तुवें तयार केल्लो मुकूट हांव जोडूंक तयार आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज ह्या पूर्ण शेताक आयल्या हांव मोगाचें न्हू, ह्या पवित्र थळाक आयल्या हांव. आमचो पात्रेव न्हू सांग झूज देव असाध्य आसलें साध्य करचो आमचो पात्रेव मोगाचें न्हू. तर आज ह्या पवित्र थळार ह्या आराधनांत ह्या नोवेनांत भागीदार जाताना म्हजें जिवीत भाग्यवंतपणी जियोंक, म्हजें जिवीत एक बरें जिवीत जियोंक, म्हज्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत कितें उणेंपण आसा,
कितें अडखळ काय आसा, म्हजें तें कितें अस्कत काय आसा, म्हजें तें कितें वायट आसा, तें सगळें ह्या पवित्र थळार आज आमी समर्पण करया मोगाच्यानो. आज आमी विशेष कृपा मागया, एक बरें जिवीत आमी जेवया. 4 दीस मोगाच्यानो देवान दिले, 4 दीस जाता तितले बरें करया, संतोषाचें करया, समाधानाचें करया, 4 जाणांक उपकार पडटा तसलें करया. आनी त्या मरी पात ह्या संवसारांत 100 वाट्यान मागीर सर्गी सोमियान तयार केल्लो तो उल्हास आनंद आमी बगया. आनी तिस्त करपा ह्या बलिदाना वेळार त्या सोमिया तावन आमी जोन घेवया. आमीन. घेवूंडो सोम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. घेवूंडो सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता काणीक बोवी गोवा हुंडो वायनाची जिनी आमची करूंक पोवी जावूज वाड आमचो सोमिया काणी घेवनी. म्हज्या भावा भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपुर्दा देवा बापा मंतस्लायन जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आतंत्र्य बलिदान आपल्या मरकरी महिमेक आमच्या एक्या पयसुल्या दवा सरस्पोर म्हणून सरेस्परा बगेंत धर्मता सांदोदान आपणाक आपयल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटून संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें. तिच सोडवण आमच्या काळजान मनांत कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता. हे आमच्या बडवणीचेर च्या बलिदानाच्या वेळ आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सरपदवरान सस्नाच्या देवा सर काडयण सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायणाची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरल्यांक आनी सर्गींच्या शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताचे बुन्यादीन तीर आनी गट बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबार सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित पवित दरबारांचो सर्वेस्वर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उर्सगी तुका जय, उर्सगी तुका जय, उर्सगी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय. उर्सगी तुका जय,
ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया कश्टाची गोड आनी रगत प्लस कुशेन कश्ट व्हरून सुसुच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण दसस्थानी खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या शास्त्री कराराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशा बसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good purgatoria. So mi Jesu melo, Jesu jivan zara, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणासान पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उडास करतात आनी हो जिवित सवुंडो आनी सवडणीची खास तुका समर्पिता. तुजे उपकारी आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केली, देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समजता. पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जीवन पुनः बरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडी आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास काडया, तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परचलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांजू दुता देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी ते सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवे, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनरेच्या जन्मानंद दवरून आमी शिकयलेले प्रार्थना ते दीर्घवन आता म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरीसपास वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी आनी सर्गीचे बागान सोडून जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवच्या नातेवाईकांक आमकां तुज्या उदारका कृती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुवें दमता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेचे बावडतेचे दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी जोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणा आपल्यान आमी ती सुभागी. पोंच्या उतरांस म्हाका बरी भलायकी मेळटली. ये म्हज्या काळजां ये म्हज्या काळजां जेजू चढवंदारा. ये म्हज्या काळजां ताणें भिडार थंयसर जेजू चढवंदारा. ये म्हज्या काळजां ये म्हज्या काळजां जेजू चढवंदारा. ये म्हज्या काळजां ताणें भिडार थंयसर जेजू चढवंदारा. सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता. म्हाका सगळोच दिता. तुका केवका शेता तुका सेवका येता. ये तूं काळजान म्हज्या ये म्हज्या काळजां ये म्हज्या काळजां जेजू चढवंदारा. ये म्हज्या काळजां ताणें भिडार थंयसर जेजू चढवंदारा. प्रार्थुया. भोव मोगळा बापा बगेन जुस्त देवच्या जैतवंत मागण्या वर पासोत ह्या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमान तातूंत घेतल्याक तुजी पुताची महिमेवंत कूड आनी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तिरकन दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया. मोगाचेनो परा तुमकां ह्या जुदुता देव पूण शेताक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमचे खातीर मागलां. मानदे बाप सिरील सिक्वेरा आमच्यात फिरगस कुटुंबाचो याजक जावन आसा. एक मालगोडो याजक 7 वर्सांची सेवा उत्तर भारतांत दिवन आसा. हांगासर येवन आयज मिसाचें बलिदान भेटयलां. पाद्र्या रजेर आसा त्या लागून पाद्र्या बसो उपकार आठयता. तशेंच आमचे संगी आसा दियोकोन जस्टीन येवच्या वर्सा ताची वर्द आसा. आमच्यात फिरगजीचो ताचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो मंगळारा सकाळीं 8 वरार हांगासर मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां 10:30 वरार आनी एक मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन. उपरांत हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसतली. जर तर येवच्या मंगळारात हांव हांगासर येवंक आसा जाल्यार जाता जाल्यार एक थोडो वेळ इग्गी येवचें. आमी हांगासर मुरयेमायेचें भक्तीपण तेर्साचें भक्तीपणी आमी चलोवन व्हरता. सकाळींच्या मिसा पयल्या मिसा पयलें तशेंच 10:30 वरांच्या मिसा पयलें. हातू कालाक हांगासर तेर्साचें भक्तीपण आसतलें. मुरयेमायेक आमी मान करया. ती आमचे संगात आसा. आमची आवय आमचे खातीर विनाती करता. साध्य आसा जाल्यार थोडो वेळ इग्गी येवन ह्या भक्तीपणांत आमी भागीदार जावचें.
स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. सीडी गरजे पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठीक दुखीक गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसां दिवंक आसा जाल्यार तशेंच इतर कितेंय ते सामान तुमकां दिवंक आसा जाल्यार आमच्या फिरगजीच्या दफ्तरांत तुमी दिवचें. कोणायकी कावन्सिलिंगाक गरज आसा जाल्यार मिसा नंतर आमकां हांगासर मेळचें. आनी प्रत्येक जावन जर तर तुमकां कितेंय समस्या आसात, कश्ट आसा, मस्त वेळ तुमकां उलोवंक जाय जाल्यार मौन आसा जाल्यार हप्त्या मदें फोन करून हांगासर आयलें जाल्यार खंडीत हांव तुमकां हांगासर मेळटलो, तुमचे लागीं वेळ करशितलो. आनी कितेंय तुमकां कुमक गरज आसा जाल्यार त्या दिशेन हांव करूंक शकतलो. नोवेनाच्या दिसा जर तर हांगासर आयल्या जाल्यार कावन्सिलिंगाक मस्त वेळ तुमकां दिवंक साध्य ना, कित्याक सभा जाणां हांगासर आमकां मेळोवंक राखून रावतात. आनी त्या देखून तुमचे लागीं उपकार मागता. कोणायक कावन्सिलिंगा खातीरच कितेंय समस्या आसात, प्रत्येक जण खास जिवितान कितेंय समस्या आसा जाल्यार म्हाका फोन करून आयलें जाल्यार खंडीत तुमकां कुमो करूंक त्या दिशेन हांव तयार आसां. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. आमच्या फिरगजीच्या दफ्तरांत तुमी दिवयेत. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबल्यो, कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळाचो उगडास करा. त्या लेखाक जेवणाक आदार दिया. सर भक्तीक हांव तुमचे खातीर जेवताना खंडीत मागतेलीं. आरोग्य केंद्र केम्ब्राल टावन मिनी हॉलांत BP शुगर टेस्ट करूंक आज हांगासर आयल्यांत. कोणायकी ताचो फायदो जोडूंक मौन आसा जाल्यार, खुशी आसा जाल्यार तुमी ताचो फायदो जोडचो. आज आमकां जेवणाक दान जावन दिलां. त्या दानीची नांवां वाचतना तुमी हांगासर मुखार येवचें. आयच्या मिसाचो प्रधान याजक हांव तुमी मानाची वात घेजय म्हणून तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. लिगोरी के सिक्वेरा तांचो 55 वर्सांचो जल्मा दीस आज तो आचरण करच्या. ह्या संदर्भार आमच्या नित्यादार वाड्याचो ऑर्न दान जावन दिला. त्या देखून ह्या भावाचो उपकार वाटयता. तांणी मुखार येवन मानाची वात ह्या जगात हांव घेवची. तशेंच आयच्या जेवणाक इतर दानी जावन कुमो केला. थॉमस आल्बुकर्क नारावी, जोयल जाजलिन साल्डाना बेलमान, स्टेला सिक्वेरा मोडवेद्रा, जॉन लेतिशिया कार्डोजा पालाडका. तांणी हांगासर मुखार येवचें. तुमची मानाची वाती हांगासर पाद्रपदान घेवची. दान दिल्ल्यान तुमचो सगळ्यांचो हांव उपकार वाटयतां. आमच्या पात्रोन सांता मारिपात, सांजूद ताद्देवा मारिपात देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव यथेश्ट मापान मागतां. आज जेवण तयार करूंक आमकां कुमो करतात मदर तेरेजा वाडो. आतां आमी दिमी घालया मोगाचें नोवेनांत वंटेली जावया. सांजुदाक मान करून गीत आमी गावया. पात्रोन सांजुदा देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजुदा देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजुदा देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबा भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगवंचो जूद ता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजूद ता देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जाण मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जूद ता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मोन्नाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात.
जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता करोस आमचे मध्ये आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आता आमी बगेवन जोदता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी पाद उबारच्यो गरजो आनी यात्रेक तुझ्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरोवस्ता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन सांजूद उता देवाक मागणे या संवसारे जेजूचो सोयरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारे जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस्त कश्ट अडचणीन सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो खेरीज शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर भर वचून ही आमची गरज हाडून हांव तुज्या पूर्ण क्षेत्राक पातयेनीन आयलां समेस्त आमी दायकन बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आजी परात साबार तेसवां आमचे संगी हांगासर आसात जर तर ही तेसवां तुमी दिल्लीं आसा जाल्यार हांव तेसवां वाचून सांगतना तुमच्या तेसवां खातीर मागा आनी जे कितें तेसवां तुमच्या काळजा मनान घेवन ह्या पूर्ण थळाक ह्या पवित्र थळाक तुमी आयल्यात तुमची मागणी तुमची तेसवां तुमची कुटुंबां कोणा खातीर मागोवंक आसा कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकांय ह्या मागण्या मारीपात विशेश तरान ह्या घडये उबान दिवन भक्तीपणान आमी मागया मोगाचें न्हू 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 8 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 6 जाणांची आतापायाची गांठी दूख गूण जावंक एकल्याचो बालतेर बऱ्यान जावंक 14 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावंक तेगा जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावंक 8 जाणांक रीण फारी करूंक कुरपा मेळोवंक 2 जाणांचे हट आनी राग पयस जावंक 5 जाणांक विविध तराची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 3 जाणांनी मन परिवर्तन जावंक 4 जाणांक तकली पडापड गूण जावंक 9 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 2 जाणांच्यो वायट सवयो सोडून बरी जिणी जियोंक 3 जाणांक आमाल पिवन येतावन सुडका मेळोवंक 2 जाणांक एलर्जी शेळ कोंकली गूण जावंक एकल्याचें युटरसांत फायब्रॉड्स आसले गूण जावंक 3 जाणांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावंक एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक एकल्याचे लिव्हराचे पिडा गूण जावंक एकल्याचे क्रियाटीन लेवल नॉर्मल जावंक एकल्याक क्रिस्ट ऑपरेशन नासतना गूण जावंक एकल्याचे मोबायल तावन पयस रावंक एकल्याचे ओर्टिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याचे क्रियाटीन आनी एसिडिटी पिडा गूण जावंक एकल्याक कुमसार जावंक आनी मिसाक वचोन कुरपा मेळोवंक तशेंच विक्टर कॉड्रस मुंबय एक प्रत्येकी रावदो प्रोस्टेट कॅन्सर गूण जावन ताचे थंय आसले युरिनरी प्रॉब्लेम सगळे गूण जावचे खातीर विशेश तरान मागोवन सांगला तशेंच एकल्याची विशेष कठीण तकली पडापड आसा ती गूण जावच्या खातीर आसताना मागोवंक विनंती केल्या 27 जाणांनी प्रत्येक तेसावां बसोत मागोवंक विचारलां मोगाच्यान ह्या सर्व तेसावां संगी आमची तेसावां आमची मागणी परत आमच्या पात्रोनुसार जूद ता देवा मारी बा सुमयेच्या पांयंतळ आमी समर्पण करया आनी आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या हात आमी वैरोबान सांगात म्हणया अर्गां तुका सुमया जेसो होगळाप तुका सुमया जेसो अरदान तुका सुमया जेसो नमान तुका सुमया जेसो महिमा तुका सुमया जेसो स्तुती तुका सुमया जेसो वंदन तुका सुमया जेसो प्रणिपा तुका सुमया जेसो हालेलुया 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 मोगळा जेजू आज विशेष तरानं आमचो पात्रोन सांत सांजूद ता देवा मारी बाद तुझ्या पायांतळ समर्पण गजी ते सवा मानून घे सुमिया हांगसर पत्नीन वडा भक्तीपणान आयलेल्या या भक्तीक हांगा आपोळ सुमिया तांची ते सवा तूं मानून घे तांच्या गरजांनी तांकां पाव तांकां बरी भलायकी दी गुण कर तांच्या पिडेशिरांनी कश्टा दुखांतले जे पिडेशिरांतले वायटांतले भायर येवंक आत्रेकतात तांकां तुजो आदार दी कृपा दी आनी त्या मरी तांचे जिवितांत बरेपण जोन हांगा तावन ह्या पवित्र तळा तावन पयस वचून तांकां कृपा दी सुमिया जेजू तुजे लागीं आयिल्ल्यांक कोणाय की तुवें निराशेन फाटीं धाडलेला ना तर ह्या भावा भयणीक आपोड तांणी मागलेले तांकां दी तांकां निराशपणान नाका तांच्या गरजांनी पाव आनी त्या मरी तुजी महिमा तुजी पदवी तुजी सकत तांच्या जिवितांत परजोडून दी Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमचे मागणे मुंदस मोगाचे नो मुझे खातीर काळो काड म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारत्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायता हांव तुका उलो मारता आशा संडल्यांक बरोवसो दिवचें गिरीत देणे तूं तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे कुटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तिगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागुल्लो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमच्या दोळ्यां मिदां भिया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया दिंबेर आसल्या कडेन बसल्या कडेन आमचो पात्रोन सांजूद देवा मारी बात आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सक्कट बरेपणा खातीर आमी ताका उपकार आठवया ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू प्रत्येक जण हांगासर अद्भुतां आश्चर्यां ह्या पूर्ण तळार घडटेत आसात आमचो पात्रोन सांत सांजूद देव असाध्य आसलें साध्य करचो आमचो सांत जावन आसा ताचे मारी पास जायतें बरेपण हांगासर वाडलां वाळोन आसा तर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाच्यांक लाभलेल्या सक्कट बरेपणा खातीर एक घडी बरो आमच्या देवाक अर्गां दिवया देवाचो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू सभा जणांनी तांचे अर्गां उलय हांगासर दान दिल्यात तांकां लाभलेल्या बरेपणा खातीर तीं अर्गां दितना आमच्याय जिवितांत लाभलेल्या बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्याक दोगांक भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्याक एकल्याक बोरवेलांत बरें उदक फावो जाल्ल्याक 6 जाणांक परगांवाची विजा फावो केल्ल्याक आनी 16 जाणांक मागले उपकार फावो जाल्ल्याक सर ही बावडां तांच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणाक अर्गां दितना आमच्याय जिवितांत जाल्ल्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिवन आमी सांगता गावया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू काळजा मोगाळ भवन आनी वयनीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्यांक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकाक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या सवांत जारी कर सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत
तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांची त्या सावा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयतर ती सर त्या सावा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची खाकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. दयाळा बापा फावो ती जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमकां गज असो पावस दराळ मापांतून दी. त्या मरीपाद आमच्या कृषीक आमच्या रुखा झाडांक आनी आमच्या मनशातींक आनी आमकां कितें गज आसा ती उदकाची सकत फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा आमच्या देशांत अंताचें चुनावन संपला आनी एका अंताचें चुनावन बाकी आसा. बरें मुखेली उदेन येवन दीत एक बरो सरकार आमकां लाभय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. बापा प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. शिकपा वर्साचें 9वें वरास सुरू जावच्या ह्या वक्ता ह्या भुरग्यांक सकड आशिर्वादीत कर. सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले तांकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमार आनी एकाकुटीचे माये नामन आमच्या जिवा अमृत आमच्या भरोशा आमी आमी उलो मारता. आमी तुजी सेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणत आसता. अस्कार उस्कासून आमी तुका आरोदान करता. तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारी मुरये पिडेस्ता बसत मागणे आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आनी आमकां जर तर कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये आमच्या पात्रोन सांता मारिपाक त्रिएक देवाक आमी समर्पण करी. आमची पिडा शिडा आमच्या कश्टांच्या भावंडांक आनी तांचे खातीर आनी आमचे खातीर विशेश तरान ह्या घडये मागया. त्रिएक देवाची गूण करची सकत आमच्या कुडींत आनी तांच्या कुडींत वालच्याक आनी त्या मारिपाक बरेपण लाभच्या खातीर. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायब घेवचो तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा पातकांच्या संकश्टांनी आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकारणीचे दाल दीस घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन वेगींच तांणी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया सोमयाचे नवी आमचो आधार ताणी रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोमया भवार्थांच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता. पिडे शिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेत आनी राज वर्सळयताय सस्नाच्या सस्ना. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वेस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या मैपासान बसला
आणि आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो आमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करो. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट वरो. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमचे राखण करो. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे दया आसचे सर वायट बसपून उडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करो. आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो. मोगाच्यानो आता मुकलो थोडो वेळ येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधना करचो आणि ही पवित्र वेळ ही आमच्या जिविताची पवित्र घडी मोगाच्यानो. तर ह्या सक्रमेंताच्या आराधनान भक्तीपणान भागीदार जावया. आणि आज आमी सक्रमेंताच्या आराधना वेळा प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर देवाक अर्घां दिताना आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर मागता हांव. कित्याक थोड्या दिसांनी इस्कॉल प्रारंभ जाता. त्या देखून देवान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक तांची जतन करच्याक विशेष तरान ह्या वखत आमी तांचे खातीर मागता. तर आतां आमी दिमी घालून सक्रमेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. ये सर्वंदरा आराधन तुका. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवी तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवी तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटून आसा. पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटून आसा. पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो. तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सौम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं सामचे जिणेचो एक स्थारो. सौम्या जेजू तूं गवळी बरो. तूं
आमचे जिणेचो एक स्तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड वंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 मोगळा जेसू या बहु पवित्र साक्रामेंतान करोस या घडये तो हजर आसाय या उंड्या रूपा तो लिपोवन आसाय तुझें दर्शन आमकां दिवन आसाय सोम्या या सकड बावंडा बराबर हांव तुका आराधन करता तुका स्तुती करता नमान करता तुजी महिमा गायता सोम्या आमचे खातीर या बहु पवित्र साक्रामेंतान करोस हजर आसाय या घडये तुजे हजरपण आमी वळखून घेता सोम्या तुजे मुखार आमी सरपडता आमच्या काळजा मनसो मान अत्रेक तुका भेटयता सोम्या मोगळा जेसू विविध भाव भयणी हांगासर विविध जाग्यात हांगासर आयल्यान विविध माध्यमां मारिपात ही आराधनांत सभाजनां वांटेली जावन आसात सोम्यांचे जो हरी एका बावणांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता तुज्या पांयांतळा आयल्या हरी एका बावणांक तूं आपोर सोम्या आशिर्वादीत कर सोम्या तुज्या कुरपे देण्यानी बस सोम्या तूं आमचो देव बळवंत तुका असाध्य म्हणलें आमच्या जिवितांत कितेंच ना म्हणलें आमी पातयेता सोम्या आनी त्या देखून तुज्या मुखार सरपडून तुका आमी आराधन करता नामान करता सोम्या या सकट बावणांक आपोर सोम्या तुजी काकोत तुजी सकत तांच्या जिवितांत तांच्या जिविताच्या हरी एका सन्निवेशांनी तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी या घडी वळय सोम्या आनी त्या मारी बात बरें पळोवन तांच्या जिवितान अनुभव करून या पवित्र थळांत हांव पयस वचोंक फाटीं वचोन तांकां करपा दी सोम्या सोम्या तुका आमी आराधन करता सोम्या तुका आमी महिमा दिता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वगळशिता तुका आमी होगळाप नामान दिता आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर आमी बसया मोगाचेनो आमी गायलेलें गीत अपूर्वाचें मोगाचेनो उंड्या रूपार तूं लिपोवन आसाय तुजो मोग दैवीक मोग आमकां वांटून आसाय मोगाचेनो साक्रामेंता मुखार येवचें भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार सरपडचें मोगाचेनो ताचें व्हरतें भाग दुसरें आमकां ना या साक्रामेंतांत हांव वालता मोग सोम्याचो मोग सोमी मुजो आनी तुमचो कितलो मोग करता आनी त्या मोगा खातीर या साक्रामेंतांत या उंड्या रूपार ताचें दर्शन दिवंक ताणें खुशी वेली मोगाचेनो हाच्या गिताचें दुसरें चारान त्या देखून आमी गायिल्लें म्हणटा तुजे विने ना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तुंच आमच्या जिविताचो एकच थारो तूं मात्र आमच्या जिविताचें भद्र तूं मात्र एकलोच म्हज्या जिविताचें सर्वस्व तुजे विने म्हाका दुसरो ना सोम्या वय मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत नीज संतोष आमच्या जिवितांत नीज समाधान आमच्या जिवितांत खरें बरेंपण दिवची सकत वो एकलो मात्र मोगाचेनो ताच्या पांयांतळा येताना ताच्या पांयांतळा सरपडताना तें आमकां आमच्या जिविताक वालता मोगाचेनो कित्याक आमचो देव पवित्र देव मोगाचेनो आमचो देव बळवंत देव आमचो देव आमचो भद्र अस्रो आमचो रक्षक जावन आसा मोगाचेनो आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजेक देव त्या जळत्या बोल्या लागीं दिश्टीक पडलेल्या त्या गडिता वेळार तें बोलें तें जिलकुट पेटावनातलें उजो मात्र दिसतलो आनी मोइजे हें कित्याक बोलें जळाना म्हणून पळोवंक लागीं येताना देव मोइजेक म्हणटा आपयता मोइजे मोइजे आनी मोइजे म्हणटा हांव हांगा आसा
तवळ देव मैजेक म्हणटा लागीं सरा नाका, तुज्या पांयांत आसले वाणो काड, हांव तुजो सर्वेस्वर देव आनी ही पवित्र सुवात म्हणलें ताका जागयता मोगाचेनो. आज म्हाका आनी तुमकां ही पवित्र सुवात मोगाचेनो, कित्याक आमचो सोमी वैभवान परजळता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत जिवो खरेपणी आजार आसा. म्हाका आनी तुमकां हरी एकल्याक पळोवन आसा मोगाचेनो, ताचो मोग आमकां वांटीत आसा मोगाचेनो. त्या देखून कीर्तन 100:3 म्हणटा सर्वेस्वर एकलोचो देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत, ताच्या अधीन आमी आसाव, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. ताणें आमकां रचलां, आमी ताची, आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो. तो एकलो मात्र आमच्या जिविताचो धनी मोगाचेनो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तेलुगून कीर्तन 20:7 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. तर मोगाच्या बाबा भयणी जिवितान कांगाल जालाय, निराशे जालाय, पिडेशिडेक वळख जालाय, समस्यांक बली जालाय, जिवितान पडलाय. कित्याक भियेताय, कोणाक भियेताय, खंयच्या पिडेक तूं भियेताय, कित्याक भियोवचें. काल हांव एका याजकांक मेळ्ळो, 20 वर्सां आदीं ताका ऑपरेशन जाल्लें, कॅन्सराची पिडा त्या याजकाक. ताचें सगळें तोंड प्लास्टीक सर्जरी करून नवी केल्या. डॉक्टरांनी म्हणलें खंय तूं वांचशी जाल्यार थोडो तेंप वांचशी. आतां तें प्लास्टीक सर्जरी जावन कॅन्सराची पिडा सुरू जावन 23 वर्सां. आनी डॉक्टरान म्हणलें खंय तुज्या दांतांनी तुका कांय जावंचें ना. आनी हो याजक उक्त्यान म्हणटा म्हाका फाटल्या 23 वर्सांनी हांवें पुरो केलां, कांय नटलें कांय ना, पुरो केलां आनी म्हाका कांय जावं ना, हांव जिवंत आसां, बरो आसां. आतां ही सेमिनरीक वचून थोड्या क्लासिकान घेता, सगळ्यान इतल्यान येता. आतां प्रस्तुत गोवा आसा. ताका लागून मोगाचेनो कोणाक भियेजय, खंयच्या पिडेक भियेजय. म्हजो रक्षक, म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसतना कित्याक बे. जर तर तुमी पातयेत आता का, जर तर तुमकां विश्वास आसा, जर तर तुमकां ताचेर बावर्त आसा जाल्यार सगळें आमी एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया आनी म्हज्या सांगाता कीर्तनकाराची उतरां एक घडी आमी म्हणया मोगाचेनो. हांव म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें. सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय. परतून एपटी मोगाचेनो बावर्तान फातयेनीन तुका ह्या जिव्या देवाचेर, निजा देवाचेर फातयेनी आसा जाल्यार, तुजें जिवीत तो सोलोवन व्हरता म्हणून तो फातयेताय जाल्यार तुका ताच्या पांयां तळा समर्पण करून ह्या घडये फातयेनीन बावर्तान बाबा भयणी म्हूण तिंच उतरां कोणायकी भिये नाका, कित्यायकी भिये नाका, तुजो देव तुज्या बगलेक आसा. तर म्हूण ताका बावर्तान फातयेनीन ह्या घडये परत म्हणून सर्वेस्वर म्हजो उजवाड, सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण, आनी म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियोंक जाय, कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरूंक जाय, कोणाक हांवें तरतरूंक जाय, कोणा मुखार 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 हांवें तरतरूंक जाय. तर यास देवाक आमी स्तुती करया आनी म्हणया तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें सर्वस्व, तूंच म्हजें आसरें. ह्या उतरांनी विणलेलें गीत आमी गावया, आमकांच त्या देवाक समर्पण करून ह्या देवाची स्तुती करया, आराधन करया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो. व्हडा पातयेनी भक्तीपणा म्हणया मोगाचेनो. तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो
जाता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळ्यो सोता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा मोगच्या भावा बहिणी तुमचे कष्ट दुःख ताका समर्पण करा ताचेर फातींनी दवरा विश्वास दवरा तो समस्वास्त्रो ताचे विने आमचे जिवीत चलना ताचे विने आमकां बळ भद्रती ना आमचे सर्वस्व तो त्या देखून ताका आमी आराधन करया स्तुती करया मोगाचे न्हू ताका आमी नमान करया आमचे जिवीताक आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू तू म्हजो सोडवंदा तू म्हजो शिकोंदा तू म्हजी घटा तू म्हजो देव तू म्हजो सोडवंदा तू म्हजो शिकोंदा तू म्हजी घटा तू म्हजो देव सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या सकते तुझी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा हांगा वासा हांगा वासा Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगच्या भवन आनी भयणीनो आज आमी सांगलें भुरग्यां खातीर विशेश तरान देवाक आमी अर्घां दिता भुरग्यां खातीर आमी मागता एक नवार्दीक बरोवपी खालील गिब्रॉन म्हणलो ताच्या एका बुकान म्हणटा आमचीं भुरगीं आमचीं न्हय आमचीं भुरगीं देवाची देवान आमचे मारिपात ह्या संवसाराक धाडलेलीं आनी त्या देखून तो म्हणटा आमच्या भुरग्यांक ती तात्कालीक जबाबदारी तांच्या पांयार रावता पर्यंत आमकां जबाबदारी आमची भुरगीं देवाची कीर्तन 120:7 वाक्य 3 म्हणटा भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचो फळ ताचें दान देवाची भुरगीं त्या देखून तूं देवान उत्पत्ती पुस्तकांत तें 1 वाक्य 20 कितें म्हणलें त्या सुरविल्ल्या मनशांक दादल्याक आनी से वाडा आनी सडा संवसार बरा भुरग्या बळांनी नेटया भुरग्या बळांनी कुटुंबां बरा मोगाचें न्हू आमकां देवान भुरग्यांचें देणें दिलां आमची भुरगीं देवान दिल्लें आमकां दायज त्या भुरग्यां वरवीं आमकां एक आवय बापाय जावचें भाग देवान दिलां मोगाचें न्हू आमी आमच्या आवय बापाय भुरगीं जावन आसल्यां आमकांय देवान आमची आवय बापाय दिल्यांत आमी आमच्या आवय बापायक आजुनूय भुरगीं आमच्या आवय बापायचो मोग करता जतन करता आनी आमकां देवान आज भुरगीं दिल्यां भुरग्या बाळांक दिलां आमची भुरगीं देवान दिल्लें एक वर्तें दायज जावन आसा मोगाचें न्हू आज आमी प्रत्येक जावन सोमयाक अर्घां दिवया सोमयाचो उपकार आमी आठोवया आमच्या काजारी जिविताचो फळ जावन देवान आमकां दिरवीं दिल्यांत आमची भुरगीं दिल्यांत मोगाचें न्हू त्या भुरग्यां खातीर देवाक आज आमी विशेश तरान अर्घां दिवया उपकार आठोवया मोगाचें न्हू आनी आमी भुरगीं आमकां दिल्ल्या पप्पा मम्मी खातीर आवय बापाय खातीर आमी अर्घां दिवया त्या आवय बापायनी आमकां जिवीत दिल्या
आमचे जिवीत सोलोवन येला आज पर्यंत आमकां राखतात आमकां शिकाप दितात आमचे खातीर कितले कश्ट काडटात त्या देखून आमच्या आवय बापाय खातीर आमी भुरगीं मागया आमचे आवय बापाय मालगडी आसात तांचे खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान देवाक अर्घां दिवया तांचे खातीर आमी मागया आनी आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया मोगाचें पूण आजकाल थोड्या पडी काज जावच्या तरण्या जोड्यांक भुरगीं म्हळ्यार एक वजें भुरगीं नाकात असलें आसा थोड्यांनी भुरगीं नाका म्हूण काडचीं आसा असलें चिंताप थोडे थंय आसा म्हाका हांवें एका शिबिरा वेळार एका व्हंकले कडेन उलयतना हांवें सांगलें उणें म्हळ्यार 2 भुरगीं आनी कितलींय सडीत भुरगीं आसल्यार बरें म्हणून आनी हें चेडूं भुरगें म्हाका हांवें इतलें समजयलें इतलें सांगलें निमाणें कालें म्हणालें म्हाका उठोन येताना तुमी कितेंय सांगा कालेंय सांगा हांव म्हज्या आवय बापाय एकल्यांत म्हाका एकच बरो म्हणालें आनी उठोन गेलें आज भुरगीं म्हळ्यार नाका भुरगीं म्हळ्यार वचचें पूण असली परिस्थिती आसा जाल्यार तुमी उदार म्हूण दाखयलां पवित्र सभेंतय आमच्या समाजांतय आनी भुरग्याचें देणें घेतलां आनी देवान तुमचे थंय दया दाखयल्या आमी करचीं भुरगीं न्ही देवान दिवची आनी त्या देखून देवान तुमचे थंय दया दाखयल्या तर आतां ह्या घडये मोगाचें न्हू विशेश तरान देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्या भुरग्यां खातीर देवाचो उपकार आठोवया ह्या भुरग्यां मारिपात आमकां लाभलेल्या बरेपणा खातीर आमच्या आवय बापाय मारिपात आमकां लाभलेल्या बऱ्या बरेपणा खातीर त्या भद्रती खातीर त्या सुख संतोशा खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया देवाचो उपकार आमी आठोवया थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू काल जावन थँक्यू म्हणया ताका कितलीं अर्घां वगळाप दिल्यार पावना मोगाचें न्हू कित्याक आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत ताणें दिल्लें मोगाचें न्हू त्या देखून देवाक सुमयाक अर्घां दिवन आमी गीत गावया अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया सुमेस्त आमी उबे रावया थाळयो पेटोवन संतोशान उल्हासान हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सोपडया अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडया सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां आमच्या जिवितांत ह्या भुरग्यां मारिपात ह्या आवय बापाय मारिपात त्या देखून आमी आज आमच्या भुरग्यांक सांगता आमच्या आवय बापाय सांगता सोम्याक अर्घां दिवया महिमा गावया ताची स्तुती करया मोगाचें न्हू सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमांक आसता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी खावया सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमांक आसता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी खावया अर्घां दिवया आमी अर्घां दिवया ताच्या नांवाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड जीसस अर्घां तुका सोम्यान जेजो भुरग्या बाळाचें देणें दिल्ल्या खातीर एक बरी आवय बापाय दिल्ल्या खातीर आमच्या भुरग्यां मारिपात संतोष समाधान बरेपण आमकां आमच्या कुटुंबांत लाभलेल्या खातीर आमच्या आवय बापाय मारिपात एक बरो फुडार एक बरें शिकाप एक बरें जिवीत दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस प्रेज लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस थँक्यू अर्घां तुका सोम्या भोगलाप तुका सोम्या जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू जीसस समेस्त आमी बसया मोगाचें न्हू मोगान भवन आनी भयणीनो आमी सांगलें भुरगीं देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें मोगाचें न्हू पूण थोडे फावटी हें भुरग्याचें देणें घेवंक आमी बरें मन दाखोवना थोडे फावटी गर्भ सांबाळलेल्या वेळार आमी गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार त्या भुरग्याक नाश करूंक चिंतलां
त्या नास भुरग्यांक थोडे बडे आमी गर्भपात केला जावं बरो कश्ट आसले हांव ना म्हणना समस्या आसले जावंक बरो आनी कितें आसलें जावंक बरो त्या कारणाक लागून आमी केलां जावंक बरो मोगाचें न्हू थोडे बडी थोड्यांच्या मतीन हांवें मस्त बडी आयकलां आमी गर्भपात केला आमी कुणी केल्या म्हणलें थोड्यांची ती चिंतना थोड्यांच्या मतींत आसा थोडी निराश जाल्ली पूण आज कितेंय जावं दी मोगाचें न्हू सोमिया मुखार आसा जर आमी कितेंय त्या दिशेन आमी पात्याक केलां आमचें थंय कितेंय त्या दिशेन अस्गतगाय आसा त्या दिशेन कितेंय म्हज्या काळजा मनांत कांतोवणी आसा जाल्यार आज आमी आमकां सोमियाक समर्पण करया मोगाचें न्हू जेजून त्या प्रद्वारा धरतना सांपडलेल्या स्त्रियेक ओण हाडून आयिल्ले पात्रांवच्या खातीर जेजून म्हळें कितें तुमच्या मदें पाता करिनातलो कोणी आसा जाल्यार पयलो पातोर मारून दी सकट गेले जेजून त्या स्त्रियेक विचारलें कोणेंय तुका पातोर मारलो ना म्हणाली तर हांवें तुका पातोर मारिना हांवें तुका पातोर मारिना वोस पाता करिनाका मग जेजू आमकां कोणायकी पातोर मारिना जर तर खंयच्याय कारणाक आमच्या भुरग्यांक आमी निग्लेक्ट केला आमच्या भुरग्यांक आमची जबाबदारी पाळोवना गर्भांत आसतना भुरग्यांची नाश केला वा भुरग्यांक जल्म दिवच्या वेळार आमी जगताना पळोवना त्या भुरग्यांक आमचे जबाबदारी आमी बरेंगान पाळोवना कितेंय म्हज्या काळजा मनान काळजेनी आसा कितेंय खांत येता आनी ताका लागून हांव पिडेस्त जाल्यार म्हज्या जिवितांत भलायकी ना म्हज्या जिवितांत ताका लागून ना समाधान हर एक बडी तिंत चिन्ना म्हज्या मतींत दोस्तात म्हजें जिवीत निराशेचें जालां बेजार जालां जाल्यार आज सगळीं आमची पातकां आमची अस्गतगाय उणें पावन सोमियाच्या पांयांत आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू हांगासर आसा बक्षानेचो दातार काकुलतीचो दातार हांगासर आसा कोणायकी बक्षी नासतना धाडिना मोगाचें न्हू ताची काकुलतो ताची दया ताची वर्ती मोगाचें न्हू तर आज आमी आमचे थंय दया दाखय म्हणून त्या जेजू कडेन आमी मागया कीर्तन 103 वाक्य 3 आनी 4 अशें म्हणटा सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुजे पिडा पयस करता तुजो जीव पोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुलतीचो मुकुट घालता कितलीं सोबीत उतरां पळया मोगाच्यान किर्तनकाराची सगळे तुजे अपराध बक्षिता सर्व तुजे पिडा पयस करता तुजो जीव पोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुलतीचो मुकुट घालता ह्या घडी आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया कितेंय आमचे वरी सूख जाल्या मनशा जिवाक फावत मान गौरव दिवं आमी सुकोवन पडल्या भुरग्यांतय आमची जबाबदारी वावोवंक आमी सुकोवन पडल्या आवय बापाय थोडे बडी हांव कावन्सिलिंगा वेळा पळयलां भुरगीं आवय बापायक इतलें खेणटात कित्याक घोव बायलांचें झगडें भुरग्यां आवय बापायचें जिवीत भुरग्यांक देख जावना भुरगीं आवय बापायचो मोग करनात लागीं येनात कित्याक आमी आवय बापायनी भुरग्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवना जतन करुना आमची जबाबदारी आमी पाळुना तशेंच आमी भुरगीं आमच्या पप्पा मम्मीक फावतो मान गौरव दिवंक आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार आज हांगासर आसा दया दाखोवन सो देव काकुलत दाखोवन सो देव आमच्या मुखार आसा तर ह्या घडये आमकां दया दाखय आमकां नितळ कर आमकां निर्मळ कर म्हज्या काळजांत आसले गायी ते गूण कर म्हजें तें कांतवणी आसा कांत येता म्हजें काळजांत हांवें केल्लें पाप म्हाका तें कांत येता ताका लागून हांव पिडेस्त जाल्यां सोमिया म्हाका धुवन नितळ कर सोमिया नितळ कर तुजी दया दाखय म्हणून ह्या घडी आमी रडया मोगाच्यान काळजांतान आमी रडया आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया भुरगीं नाका म्हणून भुरग्यांच्या देण्यात निर्लक्ष दाखयलेल्या खातीर आज आमी दूख पावया सोमिया कडेन बक्षाने मागया ह्या घडये हांगासर ह्या जाग आमचेर पवित्र उदक दियो कोन आमचेर पवित्र उदक आदमेंत शेनायतना हें उदक पवित्र उदक आमकां धुवन नितळ करून दी आमचे हर एक पाताक धुवन काडून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया त्या देखून तुमी दोळे दाखोवन तो आमचो भाऊ हें गीत गायता आसतना आमी काकुलत मागया दया म्हजे दाखय सोमिया म्हाका नितळ कर धुवन नितळ कर म्हूण त्या सोमिया कडेन ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें दया दाखय जेजू पापी जाल्ल्या म्हजे तूं सुळकाला पळय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पापी जाल्ल्या म्हजे तूं सुळकाला पळय जेजू सोमिया तुझे काकुलत वाळय तांचे गायी धुवन नितळ कर सोमिया तांचे गायी तूं धुवन नितळ कर तुजी दया दाखय पतकी जाल्ल्या आमचेर हर एकल्याचेर तुजी दया दाखय
आमकां सुडका दी म्हणून परत 300 उतरां आमी सांगता गावया. आमी दोळे दांबून सो आमचेर उदक पवित्र उदक शेणयतना परत 300 उतरां आमी गावया मोगाचें न्हू. सोमया दया दाखय म्हूण सोमया कडेन आमी मागया. आमी पातकी जाल्यार आमकां सुडका दी आमच्या अस्कत मनांत परत एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला वये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तू. दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला वये जेजू अस्कत जाल्ल्या म्हाका तू. मोगाचें न्हू. आतां आमी विशेश तरान भुरग्यां खातीर मागता. तेका न्हू ल्हान भुरगीं पुरो कोण आसात हांगासर मुखार आलतारी घेवचे. आनी कोणीय भुरगीं सोलोंक जायनातलीं ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार आवय बापाय काडून फाटल्यान सकयल उबें रावचें वा दिमी घालचें. उरिल्लीं भुरगीं सगळीं हांगा मुखार या आलतारी घेया. हांगा येवन बरें करून दिमी घालची. भुरग्यांनी दिमी घालची, हात जोडचे, दोळे धामचे. सगळ्यांनी भुरग्यांनी दोळे धामचे, हात जोडून आज आमी तुमचे खातीर ह्या वखदां विशेश तरान मागता. हांगासरले आसले आमी पाद्र्याप तुमचेर आमचे हात पात लावन आमी तुमचे खातीर मागता. ह्या घडये पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता. पवित्र आत्म्याचें सकत तुमचेर वालच्या खातीर आमी मागता. सकयल आसलीं सगळां आमी उबें रावया. आवय बापूय जावंक बरो आमी मालगडी बरो उबें रावया मोगाचें न्हू. तुमचो उजवात ह्या भुरग्यांक थंय विशेश तरान ह्या घडये उबान धरा. जावंक बरो तुमची भुरगीं, आमच्या फिरगस कुटुंबाची भुरगीं, आमची मोगाचीं भुरगीं हांगासर आसात, मस्त जाणां आसात. आज आमी विशेष तरान ह्या भुरग्यांक सगळ्यांनी दोळे धामचे. हात जोडा, सगळ्यां दोळे धांपा. तुमी ह्या साक्रामेंताक लागीं आयल्यात. हो जेजू तुमचो मोग करता. जेजून कितें म्हणा, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. हांव तांकां पोटलून धरता, हांव तांकां आशिर्वाद दिता म्हणा. आज वस्तू जेजू तुमकां हर एक लागीं येवन पोटलून धरता, तुमकां आशिर्वादीत करता. तुमचे शिकपा वरास तुमी बेगिनच प्रारंभ करतात. 9वें वरास बरेंगन शिकोवंक आसा, इस्कॉलाक सदांय वचोवंक आसा, तुमच्या वाहनांनी वचोवन फाटी येवंक आसा. त्यातून तुमकां सोमयान हर एका दिसा हर एका घडये राखच्याक, सांबाळच्याक, सक्कड वायटा विघ्नांतल्यान तुमकां जतन करच्या खातीर, शिकोवंक बरी मोत दिवच्या खातीर आनी तुमी शिकचे ते शिकाप तुमकां सुलाभ जावच्या खातीर आज तुमी जेजू कडेन मागा. जेजू तुमकां हर एक लागी आपडटा. तुमकां भुरग्यांनो हर एक लागी आशिर्वाद दिता. तुमी भक्तीपणान जेजू कडेन मागा, तुमचे खातीर मागा आनी प्रत्येक जावन तुमच्या पप्पा मम्मी खातीर मागा. आज तुमी कितें जावन आसा त्या पप्पा मम्मी वरवीं. तुमचे खातीर पप्पा मम्मी कितले कश्ट करतात, तुमचे खातीर कितलीं दुखां ते वळयतात, तुमचे खातीर कितलीं ती काम करतात, गलतात. तातूंत भुरग्यांनो तुमच्या पप्पा मम्मी खातीर विशेश तरान ह्या घडये मागा. पप्पा मम्मी खातीर मागा. तुमी पप्पा मम्मी खातीर मागा. आनी आमी हांगासर आसली मालगाड्यानो वडानो आवय बापायनो ह्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागया. पवित्र आत्म्याचें सकत करपा विशेष तरान ह्या घडये वाळच्याक आनी पवित्र आत्म्यान तांकां मागच्याक, अभिशेक करच्याक. तांचे जिवितांत तो मजतदार इस्कॉलाक वेताना, फाटी येताना आनी खंयसर वेताना मुखल्यान तांचे वाट व्हरूं, फाटल्यान तांकां रावून जतन करूं, हांच्या बोगलेक रावून संरक्षण दिवन तांच्या वयर आसून आशिर्वाद दिवच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याचें सकत करपा ह्या भुरग्या बाळांक ते वाळच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान आमी मागया. मग सगळें आमी दोळे धांपया. ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. भुरगीं तांचे खातीर, तुमच्या आवय बापाय खातीर मागतना आमी याजक तुमचे खातीर ह्या भुरग्यां खातीर मागतना तुमी विशेष तरान ह्या भुरग्यां खातीर ह्या घडये मागया. मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याचें सकत करपा ह्या भुरग्यांच्या जिवितान, ह्या भुरग्यांच्या कुडीन, ह्या भुरग्यांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्यार वाळोवन दी बरी भलायकी बरेपण. तसो सोमी तांकां विशेष तरान लाभोवच्या खातीर ह्या भुरग्या बाळां खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें न्हू. ये तू ये पवित्र आत्म्या ये या भुरग्या बाळांचेर देवून ये पवित्र आत्म्या ह्या घडये. पवित्र आत्म्या तुज्या सत्तेन तांकां भर, अभिशेक कर पवित्र आत्म्या. जशें आपोस्तलांचेर मुरयेमाय देवलोय, नवें जिवान तांकां भरलें, नवी वाटो तुवें उक्त केलोय. आज तेच पवित्र आत्म्या ये देवन ह्या भुरग्या बाळांचेर देवन ये. तुझ्या सत्तेन तांकां अभिशेक कर, तुज्या गुरपेन भरून तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तुजी कृपा सकत वाळय पवित्र आत्म्या ये. जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या धाड.
ह्या भुरग्यांचेर पवित्र आत्म्या मारिपा तुजी सकत करपा विशेष तरान ह्या घडये वाळय जेजो वाळय भुरगीं तुका मोगाची भुरग्यांक तुवें लागीं घेतली जेजो तर ह्या भुरग्यांचे तुजी सकत वाळय तुज्या कुरपेन तांकां नेटय बऱ्या भलायकेन बरेपण बर्स जेजो तुज्या पवित्र आत्म्या मारिपा विशेष तरान तांकां अभिषेक सम्या ओ तुज्या आत्म्याक ओ तुम्या तुज्या आत्म्याक तांचेर अभिषेक करलो टच जीसस टच देम bless them Lord Jesus bless them bless anoint them Jesus may your mighty power flow Jesus touch them Jesus bless them Lord Jesus bless them Jesus bless them pour out your spirit Lord Jesus touch them Jesus bless them heal them Lord Jesus may your mighty power may they experience Lord या घडये तुझी विशेष सकत आपड देव दिसोम्या आपड सोम्या नंगा आपड सोम्या अभिषेक सोम्या come Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come Apol Sumya Nanga Abhishek Sumya touch Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Jesus adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Jesus praise you Lord praise the 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 Lord hallelujah 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 मग जेन्ना आतां भुरग्यांक तशें वाडांक सगळ्यांक ह्या पवित्र तेलान आमी मागता सोग जण याजक त्या देखून भुरग्यांनी पाटयेचें सकयल वसा तुमच्या जाग्याक वचून परत लायनीचेर मुखार येवन आतां ह्या पवित्र तेलान मागता ह्या घडये परत पवित्रतेचें सकत करपा ह्या पवित्र तेला मारिपात आमच्या जिवितान वालता बरी भलायकी आमकां लाभता त्या देखून आतां परत ही पवित्रतेची मागणी ह्या पवित्र तेला मारिपात आमी घेवया आनी आमकांच आमच्या कुडीन कितेंय पिडाशिडा आसा आमच्या थंय कितेंय ऊन आसा सगळें गूण जावच्या खातीर ह्या पवित्र तेला मागणे मारिपात आमकां बरेपण जावच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया ये पवित्र आत्मा दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र आत्मा दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या पराक्लिता भुजवंदारा आमच्या दयाळ पोरीत करणारा जाऊ मान तुका जाऊ बोमा करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र संसाराक तुवें रूप दिले तुझ्या सारक्या मनशाक रचले तुझी तेंपलां जावन निर्मिले मोगान जीव आपयले ये
पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आत्म्या पराक्लित भुजवंदरा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा जाऊ मान तुका जाऊ बोमा करता भक्ती आराधा ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या संसारात तुवे रूप दिले तुझ्यासारख्या मोक्षाग्रसले तुझी तेंपला जाऊन निर्मिले मोगान जीव आपले ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये पवित्र आत्म्या 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 एक घडी आमची त्या सवा मागणी वैयक्तीक तरान कितें आसात आमी सगळे समियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सगळे आमी दोळे धांपया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर गांवांत परगांवांत आसली आमची भोंवडां कुटुंबा खातीर जायतो त्याग साक्रिफीस करून परगांवांत आसात तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया सुमी जेजू तांकां राखून दी सांबाळून दी बरी भलायकी दिवं दी तांच्या वावराची भद्रती तांकां दिवं दी आनी त्या वावराच्या तळार तांकां शबीत आनी सोबीत तरान राखून दी तांचो दिसपरतो ग्रास तांकां बरो करून दिवं दी म्हणून ह्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एका सान्यां खातीर प्रत्येक जावन मालगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंड आसात तांकांय सुमयाच्या पांयांतळ हाडया तांचे खातीर आमी मागया कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां कोणाक मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू आख्या पवित्र सभे खातीर पापा साहेबा खातीर आमी मागया आमच्या पवित्र सभेंतल्या हर एका सान्यां खातीर आमी मागया आमची पवित्र सभा कश्ट दगदोनी मदें बळवंत जावन उरोवन दी क्रिस्ताची सुवार्ता सगळ्यांनीतल्यानी परगट जावं दी म्हणून आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमी परत विशेश तरान मागया एक बरो सरकार अस्तित्वाक येवं दी लोकांचें बरेंपण जावं दी वायटपण नापाय जावं दी सोमयाक आसात दी म्हणलें खंयचेंय ना आमी मागया
आमचेच खातीर आमकां सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करून आमी मागया मोगाचे न्हू परत आमच्या भुरग्या बाळां खातीर भुरग्या बाळांक विशेशतान सुमयाच्या पांयतळा समर्पण परत सुमयाची आशिर्वादां तांच्या जिवितान वाळून दी म्हणून आमी मागया आनी आतां त्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपामोला नव्यो रीती आदर्या सोलबोन वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पृथ्वी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नावार्ता. आमेन. प्रार्थुया येसुमिया जेजो क्रिस्ता या वेचे साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडूनेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. निमाने गीतम. अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सुमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बाप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आम.